आमचे जेजूट जातात पळय ते भुरगे ब्रदर्स पयल्या वर्सा ते एक म्हयन्याचो रितीर करतात. एक म्हयन्याच्या रितीराक तांची तयारी आसता. ही तयारी जाता जाता त्या एका म्हयन्यांत मागणें करूंक ते तयार जातात. पूर्ण म्हयनो फकत मागण्यान सादतात. आनी सांत इदनासाक देवान हो अणभव 11 म्हयने ताणें ताका घडोवन हाडलो. आनी मागीर ताणें तें सगळें देवाचे मजतीनूच बरोवन एका म्हयन्याचो रितीर ताणें तयार केलो. सारको एकदम भारी तो. कोणूय तो रितीर करीत ती मनशां सांत जावंकूच जाय. जावची ना कित्याक लागून तें आमी जाणा. जेन्ना आमी देवाक अणभवता आनी देवा सगळें आमी सगळें कोत्ता तेन्ना आमी सांतां भोगतां जाता आनी देवा सारकी आमी ताची भुरगीं कशीं जियेता. दुसऱ्या वर्साक तांकां 4 वा 5 एक्सपेरिमेंट म्हयन्याचे आसता. एक तातूंतली एक्सपेरिमेंट अशी, आमी तांकां जे कोण दुयेंत आसा त्या हॉस्पिटलांनी धाडटा. आनी हांव जेन्ना तांचो हितून तांची शिकवण घेतालो 2 वर्सांक, तेन्ना हांवें तांकां मादर तेरेजाच्या घरांनी धाडले. बोमाई एक शांतीदान म्हणून बोरिवली तांचें घर आसा. 4 जाणांक धाडटालो हांव. थंयसर गेल्या उपरांत पयल्या दिसा दोगांक एका म्हणजे भुरग्यां बरोबर, मागीर दुसरे आसात ते जाणटेले ते म्हणून हितून थंयसर हाडून तांचो परामर्श केल्लो आसता. मागीर एड्स पेशंट आनी दुसरे तांकां कोडकारांक हे भाशेन 4-5 सेक्शन आसता तांचे. जे भुरग्यां मदें वेतात त्या पयले दिसा त्या भुरग्यांक पळोवनूच वोंकतात. कित्याक ही भुरगीं अनाथ भुरगीं, पूण ती सगळीं सारकी नात. तांकां चलोंक जायना, तांकां उलोवंक जायना. थोडीं जाणां तांकां हें ना, गिन्यान ना. गिन्यान आहा पूण उणें आसा. तरेतरेचीं भुरगीं. आनी 1-2 न्हय, खूब जाणां. तीं सकाळीं उठलीं की ना तांच्या गुहांत लोळतात आनी तीं ब्रदर आयले की ना तांकां हात लायतात. तो वोंकार येवंक लागता तांकां. वोंकतात ते आनी तांकां जायना तें करूंक. सांगे हें सगळें सोंपल्या उपरांत ते सांतिस्रूज साक्रामेंताची 1 वर सादतात मागण्यांत. मागीर तांकां आठवण येता जेजूक हांवें त्या एका म्हयन्याच्या रितीरान अणभवलेलो, पूण ताचो परामर्श करूंक वय ह्या भुरग्यां मदें मादर तेरेजा कितें म्हणटाली, तिका विचारलें कित्याक लागून तूं कोत्ताय, कित्याक तांचे मदें जेजू आसा. हांव जेजूचो परामर्श कोत्तां, तांचो न्ही. म्हजे लागीं जायना तांचो करच्याक, पूण जेजूचो करूंक जाता. कित्याक जेजूचो अणभव हांवें घेतलेलो आसा. जेजू म्हजें सवें आसा आनी जेजू तांचें सवें आसा. तेन्नाच की हें म्हज्यान करूंक जाता, नाजाल्यार जायना. दुसरे दिसा ह्या ब्रादरींक असली करेज येताली, धैर्य येतालो. आनी ते भियेनासतना तांकां पेकोवणी मेळटाली आनी ह्या भुरग्यांचो ते परामर्श करूंक लागताले. ते जाण आसलेले कशे भाशेन तांकां आतां तांचो परामर्श करूंक जाय पळय तो. एका म्हयन्याच्या वेळार तांकां 1 सुमान ह्या बरोबर. दुसरे पळय वेतात 2 जाण दुसरेशीं वेतात. ते थंयसर तांकां खूब व्हडले घाये जालेले आसात. पाटीक सगल्याक सारके नान ते. पूण हे ब्रदर पळय आसात आनी तांचे बरोबर वावुरतात, तांचो बरो परामर्श करतात. एक दीस एका
ह्या खात्यान पळय आसलेले थंयसर एका मनशाक काडटात. वो मनीस कितें म्हूण तांकां कळोंक पर्यंत ना. इतले घाये मागीर तांकां थंयसर ते वर्म्स ते सगळे आनी घाण इतली तांचे तोंडांतल्यो इतलो वास केंस सारके हे जाल्ले आसात वद्दे नागडे कशे हांचो परवास करपाक एकदम कठीण जालें. पूण एका सुमारान सगळें ताचें आंग पेकोन आयलें आनी ताणें हो अणभव घेतलो की खरेंच देव हें सगळें करता. व्हडलीं वखदां ना पूण ते थंयसर जेजूक पळयतात आनी जेजू तांचें सगळें वावुरता आनी हें सगळें मोगान करतात. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, हें आमचे लागीं जायना. आमच्या घरांतूय पुऱ्यान पळयात, आमी सगळीं सारकीं आसा पूण आमकां वेगळे गाये आसात, भितरले गाये आसात आनी आमकां तें कळना. एकामेकाचेर आमी तिडटा, रागार जाता, पूण हे भितरले गाये पळय आसात ते पातकाचे गाये, आपलेपणाचे गाये. हांगसर आमी एकामेकाक पावंक जाय पूण पावचे नात. कित्याक पावचे नात? कित्याक आमी जेजूचो आदार घेवंक ना. हें आमचे लागीं जायना, हें फकत ताचे लागीं जाता. कित्याक मोग म्हणजे फकत आपलेपणां पासत न्हय, मोग म्हणजे दुसऱ्यां पासत. आनी जेन्ना हांव दुसऱ्यांचो मोग करता तेन्ना हांव खरोच देवा सोबे म्हजोय मोग करता. कित्याक म्हजे सोबेन देव आसा आनी देव तांचेय सोबे आसा. आयज आमकां हे शिकवणींत हें कळीत केल्लें आसा देवान ताच्या उतरांतल्यान. तेन्नाच की आमच्यो कन्यो आमी करता पळय त्यो म्हज्यो म्हणून करचो ना, हे देवान केल्लें आसा म्हणून देवाक आमी बापाक मोहिमा दितली म्हणून ह्या उतरांतल्यान आमकां ताणें कळयलां. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो कन्यो पळयोवन स्वर्गार आसता तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड तांचे मुखार पोडजोळटलो. हें कोण कोत्ता? जेजू आमचे सोबें कोत्ता. कित्याक देवान ताका धाडला कशे भाशेन तो आमचो मोग कोत्ता पळय तें दाखोवच्याक आनी तो मोग आमचे सोबें तो करून दाखयता. मोग म्हणजे सदांच सॅक्रिफीस. मोग आपलेपणाचो तो फकत ह्या संवसारांत वो आपलेपणाचोच मोग आसा आनी हाका लागून आमी केन्ना फेलीच ना. पूण आमी जाणो एक आवय दुसऱ्यां पासत वावुरता आपल्या भुरग्यां पासत, तिणें तो देवाचो मोग अणभवलेलो आसा. पूण हो मोग सदांच ताकाच चिटकोन आमच्यान करूंक जाता. नाल्यार जितलीं भुरगीं वाडटात तेन्ना आमकां तांचें जिवीत समजना. कित्याक हे गाये पळय आहात ते भायले न्हय, ते भितरले. वाडटा ते पिरायेर कितें चलता पळय तें आमकां समजावच्याक फकत ताचो पवित्र आत्मा आमकां जाय आनी ताचे सोबेन तर आमी वेळ सारीत जाल्यार तें आमकां कळटलें कितें आमी म्हणूंक जाय, कितें आमी करूंक जाय पळय तें. नाजाल्यार आमी सगळीं जाणां सगळो गोत बाबा एकामेकाक मारतले आनी केन्नाच आमी फेलीस आसचे ना. सगळो गोत रागान बसतले आनी आमचें जिवीत हे भाशेन कासावीस जातलें. आनी हाका लागून आमकां आनिकूय गाये जातले, हे भितरले गाये. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमकां सदांच पळयात जेजू आमच्या काळजांत येता. हाचो कितें एफेद पळयात तुमी कितें करतात पळय ती. ताका घेतलो की ना तेणें अशे भाशेन आसात. तो आमच्या काळजांत आयलो की ना, देव आमच्या काळजांत आयलो म्हणून तुमी सोत मानिनात. जेजून आमकां सांगलां भियेनाकात, फकत भावार्थ दवरात की हांव तुजें सोबें आसा आनी तुजें सगळें जिवीत बरें जातलें म्हणून. खूब सांगपाचें आसा पूण चड सांगपाची गरज ना. ताणें आमकां सांगचें म्हणून सगळीं जाणां आमच्या आतो शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचें जिवीत चलयता. आमी जिवी आसा जाल्यार ती ताका लागून. वो सुस्कार जावन आसा ताचें जिवीत आमचें सोबें. आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलीं चिंतनां भावना चाल ताची आसात. कित्याक ताचें उतर आमी आयकता आनी तो आमचे सोबें उलयता भितरल्यान.
आनी आमचीय चिंतनां आसा आपलेपणाची, आमची भावना, आमची चाल आसा, आनी देंवचारूय आमचें सगळें वावुरता हें जाणू जावंक जाय. सोलोमोन हेंच मागलेलें देवा कडेन, समजणी घेवच्याक कितें बरें कितें वायट पळय तें, आनी बरें तें आमी स्विकारच्याक. कित्याक फकत देव बरो. जेजूक त्या भुरग्यान विचारलें तेन्ना बरी कन्यो कश्यो करपाच्यो आनी म्हाका कित्याक बरो म्हणटाय तूं, फकत देवूच बरो आनी तोच बरेंपण कोत्ता. तर आमी भयणीनो आनी भावनो बरें कोत्ता जाल्यार तें बरेंपण देवासून उपजवता. जेजू आमकां तूं ही मदत कर, आमचें तूं जिवीत चलय, कित्याक आमी तुजे कुडीचे सांदे. तूं जाणाय कितें बरें कितें वायट पळय तें, आनी बरें तें निवडूंक तूं आमकां तुजे गोठायेन भर. आयज तुवें तुजे उतरान आमकां सांगलांय, वय आमचे वस्तुंगी न्हय तुजे शक्तीन, आमचे पदवेन न्हय तुज्या आदारान.